नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही आमी हे पळय तोराची कडी करूया। ती कडी करपा खातीर साहित्य कितें जाय तर मीठ हे पळय जाय, हळद इल्लीशी घातल्या, लाल तिखट, सोय आनी ही एकूच हांवें कश्मीरी मिरची घेतल्या आनी हितून कोथमिरी घालिना। आनी तेका लागून न्ही फोडणेक आतां कितें जाय तें सांगता। सासवां, हिंग, करवील आनी 2 हिरव्यो मिरच्यो घालपाच्यो। जाय जरूर हिरव्यो घालपाच्यो, नसल्यार ना जाता। आनी इल्लेशें गोड घालपाचें आनी फोडणे खातीर तेल लागता। आतां कितें करूया, हे आसा न्ही पयलीं वांटून घेता हे। आतां हांवें कायल गॅसीर दवरल्या आनी तातूंत तेल घातलां, तें तापलें। आतां फोडणो दिवया। सासवां घातली, करवील घालुया, हिरव्यो मिरच्यो घालुया, आता जालें न्ही हे। आतां हिंग घालुया, ही घालुया, हिंगाचो वास बरो आयलो। हिंगूच ज्यादा मातसो घालूंक जाय, हिंगाचेरूच आसा ते सगळे हुमण। आतां कडी करतली आमी म्हणटा पळय, ती सगळी हिंगाचेर वासाचेर बरी जाता। आनी आतां हे वाटण घातलें, वाटलें तें। आतां हेका बरो खतखतो येवन न्ही मीठ मागीर घालुया, मातशें राव। हे पळयात, आतां हेका सारकी 10 मिनटां जालीं आनी तोराचो बरो शिजलेलो वास येयलो। आतां कितें करपाचें, भितर न्ही चवी प्रमाणे आपल्या गोड घालपाचें पळय। हांव इतलें घालता भितर आनी मीठ घालपाचें। आनी हे 5 मिनटां अशें दवरपाचें आनी जालें। आतां हेका खतखतो आयलो काय, मातशें तें गोड विरगळो न्ही म्हणजे जालें। हे पळया, आतां हेका खतखतो आयलो आनी मीठ बीन वेवस्थीत पडला, गोड वेवस्थीत जाला, म्हणजे तिखट गोड अशें बरें जाला। आतां हे गॅस बंद करूया आनी रेडी टू सर्व। 1-2 मिनटां अशें धांपून दवरुया आनी जालें। हे पळया, कलर पळया कसो आयला तो, इतलो सुंदर दिसता। मटा जेवपाचें। आतां सर्व करच्या पयलीं म्हटलें तुमकां दाखोवया कलर, आनी इतली टेस्टीक जाल्या, मुद्दामूच तुमी खरेंच करून पळया अशी आं। आतां हांव सर्व करता ही। हे पळया, आतां हे रेडी टू सर्व केला। तोराचो रोस म्हणटा आमी हेका आनी तोराची कडी म्हणटा हेका। तेन्ना तुमी तुमच्या घरा अशीच मुद्दम करा। तुमी जेवणा बरोबर भरपूर मटा जेवतली आं, इतलें रुचीक जाला तें। पोळ्या बरोबर जाय, पोळ्या बरोबर खाया। आनी म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा। आनी तुमी आतां हो तुमचो टायम काडून मोलाचो म्हाजो व्हिडिओ पळयता आनी पळयतली न्ही, तांकां हांव सांगता मना पासून देव बरें करूं म्हणून।